तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा भारताचे सगळे लोक एक सपन साकार करपाक कितलींशीं वर्सां वाट पळयताले आनी तें सपन ह्या जानेवारीच्या 22 तारखेक साकार जातलें सगळ्यांचें। तशेंच तें सपन साकार जातना सगळ्यांनी आपापलो एक तरेचो मोग दाखयला। तो त्याच मोगान वेगवेगळीची कला पळोवपाक गावल्या आमकां। तशेंच आयज आमी हांगा सावड्ड्या वाठारांत येयले एक वेगळीच कला पळोवपाक। सावड्डेच्या बजरंग दल क्लबाच्या भुरग्यांनी एक वेगळीच तरेची कला दाखयल्या। पळोवया तेंचे कडली कसली वेगळीच तरेची कला ती। हे फॉर्म ऑफ आर्ट आसा पळय ताका डायस आर्ट म्हणटात। स्टार्टींग हांवें डायस फॉर्म आसा तो एक आमचो PM मोदी आसा पळय तेजो स्टार्ट केल्लो। ही प्रतिभा न्ही आमी PM मोदीक गिफ्ट केल्ली फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट। मागीर सेकेंड हांव चिंतपाक लागलो की आनी व्हडली करया म्हणून। सो हांवें तेन्ना इंडिया बूक ऑफ रिकॉर्ड केल्लो। इंडिया बूक ऑफ रिकॉर्ड हांवें मागीर एक 35,000 मनोहर बायचो एक पोर्ट्रेट केलो। सो आतां प्रेझेंटली इंडिया बूक ऑफ रिकॉर्ड म्हाज्या नांवार आसा। सो मागीर आमी आतां अयोध्याची ते स्टार्ट जावपा आसा तेंची आमी बजरंग दल आमी कार्यकर्ता सगळे एक डिस्कस केलें की व्हडली कितें करया आमी। सो 40,000 प्लॅनिंग आमी एक रिसर्च केलें तेन्ना गिनीज बूक रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड 40,000 अस पर गुगल 40,000 डायस आर्ट आसा पळय ते आसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो ते आमी बीट करपाक आमी प्लॅन केलो एक 50,000 डायस आर्ट जो आमी अयोध्या गिफ्ट करतलो। सो आतां ही प्लॅनिंग चल्ली आसा ते तुमी प्रतिमा पळयता पळय ते आतां 50,000 डायस आर्ट चालू आसा आमची। ही सगळी तयारी आसा पळय ती सगळी आमची गोंयभर करता आमी। हे असले हांवें जे डायस आर्ट फॉर्म पळयता पळय तुमी हांवें जी सिम्प्लिफाय केला ताका आमी आतां सगळे एक रांगोळी घालता कोण घालता व्हडली रांगोळी चालू आसा आतां गोंयांत। पूण त्या रांगोळी घालपाक एक सारको परफेक्ट आर्टिस्ट जाय पडटा। सो हे आमी जे डायस आर्ट फॉर्म पळयता तुमी सगळे पळयता एक भुरगे जाणटे नेणटे सगळे करता। सो हेका आमची अशी टीमशी ना बजरंग दल ना अशी ना सगळे लोक मेळून एक प्रतिमा घडयतले आनी अयोध्या दितले। तयारी हांवें पयलीं एक वर्स पयलीं स्टार्ट केल्ली। सो तेजे फॉर्मेट आसता शेड आसता ती पयलीं एक वर्स पयलीं सगळे एक फॉर्मेट सो पयलीं करून दवरल्या रेडी केन्ना आमी अशी घडयतले। सो ही आमी प्लॅनिंग आतां जाल्ली पळय त्या अयोध्या खातीर एक वर्स स्टार्ट जाल्लें पूण आमी आतां हे करपाक 11 तारखेर स्टार्ट केलां। तितून भितर थोडी डिफिकल्टीज येयली आमकां एक थोडे कडेन चुकले आमचे तेजे खातीर आमकां थोडो डिले जालो। आतां परत आमी रिस्टार्ट केलें। सो आतां एक 4-5 दीस जाले आमकां आनी आमी ऑलमोस्ट हाफ डायस आर्ट फॉर्म जाला हाफ डायस जे आमी आतां केला न्ही 22 तारीख पयलीं आमी करतले 22 तारखेर आमी डिस्प्ले करतले। थोडे दीस आमी सगळे गोंयकारां सगळे ते आमी सगळे गोंयकारां खातीर दवरले। थोडे दिसांनी मागीर आमी सगळे जाले म्हणटकीर आमी अयोध्या वतले। अयोध्याचो ट्रस्ट आसा पळय तेजेर उलयला आनी आमी अयोध्या डोनेट करतले। थंय अयोध्या ट्रस्टा थंय आसा पळय थंय एरिया स्थापन करतले। माझे मोटिवेशन जशें एक हांव जसो यूट्यूब बी पळयता यूट्यूब पिंट्रस्ट तेजे न्ही एक वेगळेच फॉर्म ऑफ आर्ट आसताले आनी हांवें पळयलां गोंया इंडियाक अशें सेम चालू आसा तो ट्रेंड म्हळ्यार असो युनिकशें कांय नासलेलें। सो हांवें मागीर मदीं म्हाका एक डायस आर्ट मेळटालें पुष्पिना पासून कोण करतालो आनी युनीक फॉर्म इनवर्ट आर्ट बी। सो म्हाका सदां चिंतप आसतालें की हें कशें करता आतां सगळे भुरगे येता कोण येता ते म्हाका डायस आर्ट पळयता तांकां तेच म्हणटा कशें करता कितें करता तांकांय बी उत्सूक दिसता। सो म्हाका हांवें सेम जेन्ना डायस आर्ट कोण करतालो एक डायस आयडिया म्हणटा अमेरिकाचो एकटोच करता डायस इंडिया करना। सो तेजे तो करता तशें पूण हांवें एक स्टार्ट केलें पयलीं स्टार्टिंगाक 2-3 फावट म्हागेले अटेम्प्ट चुकले पूण म्हागे अटेम्प्ट सारको PM मोदीचो जालो। सो आतां डायस आर्ट आसा इट्स जस्ट स्टार्टींग आनी खूब फॉर्म ऑफ आर्ट आसा जे युनीक फॉर्म ऑफ आर्ट आसा ते येतले मुखार सावड्डेच्या प्रोडक्टा खातीर धर्मेश गावडे।